गोंयांत 2 नवोदय विद्यालयां आसात। ह्या विद्यालयांत फकत गोंयकार विद्यार्थ्यांकूच प्रवेश सक्तीचो आसा। मात उत्तर गोंयच्या नवोदय विद्यालयाच्या 6वेच्या प्रवेश परीक्षेत घोळ जाल्ल्याचें उक्ताडार आयला। ह्या प्रवेश परीक्षेत सुमार 500 भुरगीं बशिल्लीं। परीक्षेत 80 विद्यार्थी पास जाले, पूण पास जाल्ल्या 80 विद्यार्थ्यां मदीं 25 महाराष्ट्रांतले विद्यार्थी आशिल्ल्याचो आरोप पालकांनी केला। ह्या सगळ्या प्रकाराची खोलायेन चौकशी करपाची मागणी पालकांनी केल्या। तर टोटल हे नवोदय स्कुलाक आतां आमची एक ग्रुप केला तेंच्यांनी इस्कॉलांतल्यांनी की 500 भुरग्यांचो ग्रुप आसलो। हितूंतली आमची गोंयांतली भायली जी भुरगीं आसा ती आमकां कशी कळ्ळी म्हणशात जाल्यार आमचे कडेन पळयात तेंच्यांनी यूट्यूबाचेर महाराष्ट्र माझा तेजेर एक तेंच्यांनी लायव्ह व्हिडिओ घातलेलो श्री क्लासीस तळेवाडी आनी तेंचो हेड कोण आहा तेंच्यांनी आमकां सरळ सांगितलें की आमची नवोदयान वाळपय हांगासर इतली भुरगीं सिलेक्शन जाल्या म्हणून तुमकां हांव व्हिडिओ एक्सप्लोज करूं शकता तेंचो व्हिडिओ। देन ती भुरगीं जी हांगासर येयले त्याच भुरग्यांचें नांव आहे पळय रिजल्टाचेर गोवा सिलेक्शन 80 भुरग्यां पैकी 25 भुरगीं तेंची आसा पळय तेंची आमी नांव रिजल्टाचेर नांव आहा तर तेंची। आनी अशेंच महाराष्ट्र मालवण सुद्दां ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सेम अशें जाल्लें तेंचो सुद्दां पळय तेंच्यांनी सेम दुसऱ्या डिस्ट्रिक्टांतली भुरगीं तेंच्या डिस्ट्रिक्टान बसयल्ली तेंच्यांनी असोच आवाज केलो तेज्या उपरांत त्या भुरग्यांची एडमिशन बंद केल्लें आसलें। आनी दुसरें म्हणटा रुल्स कितें म्हणटा हू इज एलिजिबल फॉर द JNV कॅन्डिडेट कोण JNV एग्जाम दिवंक शकता तेजो हांगासर रुल्स बरयल्ले आसा। त्या रुल्सा प्रमाणे आमी आमच्या भुरग्यांक तेंच्यांनी येवन अवेरनेस केले इस्कॉलांनी येवन की तुमी तुमच्या भुरग्यांक एडमिशन दियात म्हणून एडमिशन घेया एका JNV तेन्ना आमी थंय आमच्या भुरग्यांक 500 भुरगीं आहेत 500च्या वयर आसतले लगभग 500 भुरग्यांचो एक ग्रुप जाल्लो त्या ग्रुपा प्रमाणे कळटा की 500 तरी आहा म्हणून घेतली। 500 भुरग्यांतली एक सुद्दां भुरगीं आमच्या म्हणजे 25 भुरगीं तेंची जाल्यार बाकीची उरलेली आमची आसा सर। हे सर अशें कित्याक हे जावचें न्हू सर अशें हे आमच्या भुरग्यांचेर अन्याय साफ अन्याय जाल्लो आसा। सादारण म्हाका म्हटल्या त्या प्रमाणे सगळें हें करून ते एंट्री जेन्ना जे घेता त्या फॉर्माची तेन्ना सगळी ती म्हायती तांकां दिवची पडटा ती खंयच्या गांवांत रावता खंयच्या तालुक्यान रावता पण तेंच्यांनी एंट्री पयली नवोदय विद्यालयान त्या भुरग्यांची घेतली कशी हो आमकां हें करचो पडटा शोध घेवचो पडटलो। दुसरी कडेन आतां जेन्ना पास जालीं भुरगीं ती पास जाली जवळ जवळ 25 भुरगीं जी आसा ती सगळी व्हिडिओच्या माध्यमांतून आमकां कळटा की ती भुरगीं भायलीं आसा म्हणून ती भायली भुरगीं तेंच्यांनी घेतली कशी हेतून आनी घेताना आतां ते परत तेंच्यांनी सगळें तें हें मागलां कितें तेंचे डॉक्युमेंट सगळे मागल्या ते नवोदय विद्यालयान जे प्रिंसिपल आसा किंवा मामलेदाराच्या माध्यमातून तेंचे कडेन वतली तेंच्यांनी त्या 25 भुरग्यांचे सगळे तेंच्या पेरंट्साचे आनी त्या भुरग्यांचे सगळे डॉक्युमेंट ती खंयच्या इस्कॉलान शिकल्या पहिली ते चवथी खंयच्या इस्कॉलान शिकल्या 5वीन ते खंयच्या इस्कॉलान गेल्ली हे सगळ्या ताजो म्हायती तेंच्यांनी मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टरान आनी नवोदयाच्या प्रिंसिपलान घेवची तेज्या उपरांतच तांकां एडमिशनाक कितें विशय घेवचो तेज्या पयलीं अजिबात तांकां एडमिशन दिवचें न्हू कारण 14 तारखेक तांकां हे लास्ट तांकां हे दी म्हणून सांगलां डॉक्युमेंट हाड म्हणून सांगल्या कितें त्या खातीर ह्या गोश्टीचेर आनी खास करून म्हाका अशें दिसता की स्थानीक जो आमदार आमचो विश्वजीत राणे आसा तेणी हेजेर खास करून लक्ष घालचें फोकस घालचो। पैसे घेवन बनावट कागदपत्रां तयार करून हेर राज्यांच्या विद्यार्थ्यांक प्रवेश दितात हो आमच्या भुरग्यांचेर अन्याय आशिल्ल्याचो आरोप कांय पालकांनी केलो। मात नवोदय विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकाच्या कोतान अशें कितेंच जावंक ना। पळयात ताचें म्हणणें। आप लोग बोल रहे 25 स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र। हम लोग नहीं बोल रहे, पेरेंट्स बोल रहे हैं। नो पेरेंट्स नो आप बोल रहे ना आप पूछ रहे ना आप पूछ रहे मैं नहीं बोल रहा। पेरेंट्स ने आपके ऊपर एलिगेशन किया है। मैं बोल रहा सुनिए पेरेंट्स ने आप आपके बोल ऊपर रहे एलिगेशन 25 मेंबर्स बाहर से कोई आई थिंक ये महाराष्ट्र से है। अभी तक हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद वो लोग की इफ दे आर हैविंग रेसिडेंशियल प्रूफ और हेडमास्टर का आई थिंक वो स्टडी सर्टिफिकेट प्रूफ एवरीथिंग आई थिंक सही होने में हम एडमिशन देंगे नहीं तो हम एडमिशन रिजेक्ट करेंगे। Even the list is not prepared by us. It is prepared by list we got from CBSE. It is not from the school. It is not from the school. And I think whoever making the allegation, it is a false allegation. It is a false allegation. We are not having any direct contact with any parent. So far we have not made any this one. I think if you want, I think you can any inquiry you can conduct. I think we are not having any objection. We are not having any problem. सपना सामंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।